सर ते आज बेसिक आज बेसिकची 2 दिसांची जी आमची असेंब्ली आसा ताच्या संदर्भातली चर्चा डिस्कशन करून आसा ताका मान्यता दिवपाची आशिल्ली। त्यामुळे ताजेर ह्या सगळ्या 2 दिसांच्या जो आमचो बिझनेस आसा ताजी चर्चा जाली। ताणें आपल्यो अनेकशे ज्यो क्वेरीज आशिल्ल्यो ताणें रेज केल्यो आनी त्यानंतर की रोखडेच हांगा 1 म्हयन्या उपरांत बजेट सेशन येता की त्या दिसाक त्या कालावधीक दीस वाडयता अशें तरेचें मुख्यमंत्र्यान तांकां बाकीचे आपूण जे कॅबिनेट मंत्र्यान बाकीचे डिस्कस करून आपूण वाडयतलो अशा तरेचेर तांकां विधान केल्लें आसा आनी ते म्हाका दिसता ते समाधान जावन गेल्ले आसा। समाधानी ना म्हणतात 2 दीस मेळटात 1 दीस मेळटा ह्या विशयात तांकां आतां तेजी चर्चाय करून आसा म्हणजे सादी बिल आसा त्यामुळे ताचेर भरपूर चर्चा जाल्या आनी ताणें क्वेरीज रेज केल्ल्यो आनी त्या क्वेरीसा संदर्भात म्हाका दिसता की ज्यो कांय गोश्टी आसा जे सिंपल बिल आसले कारणान आसले की त्या संदर्भातली चर्चा डिस्कशन आता जालें आनी म्हाका दिसता कांय वेळाचेर ताणें सांगलें की विधानसभेक येवं दी समजा तसोच विरोध आसत जाल्यार थंय जर गरज आसत जाल्यार ती फुडें धुकळ्या अशा तरेचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सर तुम्ही आता म्हणले समाधानी आहा म्हणते पण ते सांगता की ते समाधान ना म्हणतात चर्चा जाल्ली त्या हिशोबान आज जरी 2 दिसांचें आसलें फुडें सादारणचें सेशन जें आसा जे फुडें येणारें बजेट सेशन आसा ते एखाद्या वेळाचेर लेंथी येवंक शकता अशा तरेचेर रिक्वेस्ट तांणी रेज केल्लो आनी त्या संदर्भातली एक सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान मुख्यमंत्र्यान तांकां दाखयल्लें आसा की मे बी चड दिसांचें सेशन आसूंक शकता। प्रायवेट मेंबर कितली घेतली खूब जाणी मूव केले प्रायवेट रिजन्स आमी चारच घेवन 4 ते 5 घेवन एज पर रूल जे आसा न्ही ते 5च घेवन शकता। कॅबिनेट डिसिजन घेता कितले दिसाचें आसता कितें असेंब्ली सेशन कितले दिसाचें आसचें ते कॅबिनेट कॅबिनेट ठरयता सेशन कितले दिसांचें आसचें ते कॅबिनेट ठरयता आनी त्या दिसांचो एकंदर ओके थँक्यू